शेनवारा राती मोल्या चेक नाक्यार गस्तीचेर आशिल्ल्या कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानाच्या 22 वर्सां पिरायेच्या लाडू सिंग या तरणाट्याक अटक केल्ली। ताचे कडल्यान बेकायदेशीर पिस्तॉल आनी 3 बुलेट्स पुलिसांनी जप्त केल्यो। मात ह्याच प्रकरणात आयतारा रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानांतल्या आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्या। ह्या दोगांकडे रिव्हॉल्वर आनी 8 बुलेट्स सापडल्यात। सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक येस आयला, जाल्यार एकलो फरार आसा। कुळे आनी रामनगर पुलिशे कडल्यान ताचो सोद घेवप चालू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सगळे जाण गोंयांत भांगराच्या दुकानाचेर दरोडो घालपाक आयिल्ले, मात तांचो प्लॅन फसलो। काल कुळे पुलिसांनी जेन्ना मोल्या चॅकपोस्टाचेर जेन्ना ते गस्तीर आसलेले, कुळे पुलिसांनी जोधपूर राजस्थानाचो एकटो लाडू सिंग एका संशयन म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो। अशें आयकूं की टोटल ते 4 जाण आसलेले आनी 4 जाणां पैकी हो एकटो पयलीं तांकां अनमोड पुलिसांक जावं आउटपोस्टार तांकां कट मारून हो पळोवन येयल्लो आसलो। आनी दुसरी म्हळ्यार 2 जाण आसा ते तांकां अनमोडच्या पुलिसांनी धरलेले आसा आनी दोगा कडल्यान म्हणून 8 जिवंत कारतूस मेळ्ळ्या आनी 2 रिव्हॉल्वरां आनी कुळे पुलिसांनी एकट्या धरला, तेजे कडेन 1 रिव्हॉल्वर आनी 3 कारतुसां मेळ्ळ्या। टोटल 11 कारतुस्यो आनी रिव्हॉल्वराच्यो गुळयो आनी 3 रिव्हॉल्वर मेळ्ळे आसा। एकटो पळोवन वचपाक यशस्वी ठरलेलो आसा। ताजो तपास कुळे पुलीस करता आनी रामनगरचे पुलिसूय चवकशेक चालू केल्ली आसा। आतां जे मेळ्ळ्या तेंचे कडल्यान बारकायेन चवकशी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।